दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमका आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सौम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आबळे सौम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं। नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो। नामान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सौम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सौम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आणि सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुझे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन। सरिल्ल्या बावार्थ्या पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां ये सौम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सकाळींची बेटवणी ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुका सकाळनासतना भेटोवच्या सोमेस्तिराद्या पासत भाग्यवंत अंकवार मरियेच्या खातावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां। प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां। सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येवं। आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरतां। सौम्या जेजू तुझ्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण। म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां हांव तुका अर्गान दितां अंतस्करणी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आस पर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा। म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता
म्हजी चिंतना, म्हजे सोबत, म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी म्हजे माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून ये मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर.
ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा आकुळ तामची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळ तामची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळ तामची कर. आता आम्ही देवाचे उतार ऐकूया. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. सर्गींचे राज अशें म्हणयेंत. एकलो धनी आपल्या दाका मळ्यांत दिसकुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोवन भायर सरून गेलो. हरी एकल्याक दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हूण निश्चित करन ताणें आपल्या दाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आशिल्ले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलो. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या 12:30 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावून कित्याक वेळपाड करतात म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या दाका मळ्यांत वचून कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मुकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्यातावन सुरू कर, पयल्याक पर्यंत दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळे जण एकल्याक ₹1 नाणें. ते घेवन धन्याक पुरपरोवन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वतांत पडोवन दीसभर घोळ्ळ्याव, जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, अळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक ₹1 नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं वपुल्लय न्ही. आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलेंच हांवें निमाणे कामाच्याक धरल्ल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दोडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्याक तोपता? अशें जी कोण निमाणी आसात ती पयले जातली आनी जे कोण पयले आसात ती निमाणी जातली. देवाचें उतार हें. दाका मळ्यांतल्या वावऱ्याड्यांची वापार आज आमी नियाळतना धन्यान वावऱ्याड्यांक अन्याय केला म्हूण आमकां बगूंक पुरो. चड काम केल्ल्यांक चड मजुरी हें संवसाराचे नियम. देवाच्यो वाट आनी चिंता पो वेगळेंच. जुदेव परजा देवाक मोगाची. देवान पयलें तांकां आपयलें. जंतिलांक उपरांत देवाच्या राजाची शिकोवन फावो जाली. तरी जुदेवां सांगाता तेय समान रितीचे म्हूण जेजू शिकयता. आपल्या दाका मळ्यांत वावर केल्ल्या सर वावऱ्याड्यांक धनी निश्चित केल्ली मजुरी दिता. पयलें कामाक आयिल्ल्या वावऱ्याड्यांक धन्याच्या ह्या वर्तना विशयांत नासमाधान भोगता. देव पक्षपाती न्ही म्हूण जेजू दाखोवन दिता. हेरांनी बरें केल्लें बरें जाल्लें साबारांक पळोवंक जायना.
आमकां मात्र बरेपण लाभल्यार पुरो म्हूण आमी चिंताव. हेरांचें उदारपण थोडे फावटी आमकां आमचें अंतस्करण जागयता. देव आमच्या जिवितांत ताचें बरेपण आनी उदारपण सदांच दाखयता. आमी कितलो वावर करताव तें गरजेचें, तरी खंयच्या स्पिरितान तें करताव तें अदीक गरजेचें. जर आमी नितळ काळजान आनी मनान आमचो वावर करताव, उदार मापान देवाची आशिर्वादां आमकां लाभतलीं. देव सर्वांचो मोग करता आनी सर्वांकी समान रितीन पळयता. सगळो संवसार आर्थीक रितीन बलिश्ट जावंक सोदता आनी जागतीक रितीन लाभ जोडूंक अपेक्षिता. वेवहारांत नश्ट भोगूंक कोणायकी नाका. हें संवसाराचें अर्थशास्त्र. पूण देवाचें अर्थशास्त्र वेगळेंच. थंय लाभ नश्टा विशीं भिरांत ना, कंत ना. कोण जिखता वा कोण सोलवता म्हूण पारखूंक कश्ट. अशें देवाचें उदारपण हर एक संगतींनी झळकता. तो मनशाचीं कर्तुवां पारखिता, तरी साबार फावटी ताचें उदारपण संवसारी राजावांच्या नियमांक मिकवाल्लें. ताचे राजवटकेंत अन्याय घडना. हर घडीत देवाच्या उदारपणाचो संकेत म्हूण मानून घेवच्यांत वर्ती दादोसकाय आसा. हेंच सोम्यान सांगिल्ल्या वावराड्यांच्या ओपारेंत लिपोवन आसचें लिसांव. सांजुजेक बुधवाराचें मागणें. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सडवणदारा जेजूची आनी ताचे माये मरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें बागेवन जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्खे पवित्र सभेचो आनी आमच्या दियेसेजेचो शारोती म्हूण नेमलोय. ताच्या आदारान सडवणदाराचें जिवीत आमचें थंय वाडत वचो आनी सोमेस्त मनशांक ताची सडवण फावो जावं. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी बागेवन जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळूंक आनी सोमेस्त वावराड्यांक ताच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुज्या कृपेचो आदार दी म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हे भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या व्हडपणा खातीर, तुजे विनतेचे पदवे खातीर आनी तुज्या आपुरबायेच्या शेकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पोस्को बाप जावन विंचून काडलेल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळंक पती सावन तुका विंचून काडलेल्या मरये मुखार हांव तुका आज म्हज्या कुटुंबाचो आनी म्हज्या वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातेणेचो पालक म्हूण विंचून काडटा. आनी केदींच तुका सांडचो ना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण हांव तिरनिचेव करतां. आतां तुज्या मांताच्या आसऱ्या खाल म्हाका काणगे आनी म्हाका शाबीत दवर म्हूण हांव तुजे लागीं लालेवन मागतां. हांव सदांच तुजो साकर म्हणल्या बरी सर म्हज्या करण्यांनी म्हाका कुमोग कर. जेजू आनी मरये कडेन म्हजे पासोच विनंती कर आनी भोवकन म्हज्या मरणाच्या तणीर कळनासतना म्हाका बुजवण आनी बळ दी. आमेन. युवाजाना पासत मागणें. सर्गींच्या बापा, मनशांक तुवें तुज्या सारक्या आनी रुपाचो केलाय. तांकां तुवें विविध देण्यांनी नेटयलाय. तुका वळखूंक, बरें करूंक आनी वायट करिना जावंक तुवें तांकां जानवाय आनी बुदवंतकाय दिल्याय. तांणी आपल्या देण्यांचो फावो ते परी उपयोग करूंक तांकां प्रेरण आनी मार्गदर्शन मेळाशें कर. जानवायाच्या सागोरा युवाजनांनी आपल्या जिणेचो अर्थ आनी शेवट समजाशें कर. आपली तरणाटपणाची सकत समाजाच्या उदरगते खातीर करसूंक तांकां उमेद दी. हेरांचें जिवन नंदन करूंक तांकां तूं उदार मनान भर. तांकां संवसाराच्या कपटपणाचें आनी अक्रम सवयांचें गुलाम जावंक दिवं नाका. पवित्र सभेंत वडिलांक मान दिवन तांच्या मार्गदर्शना खाल आपलो फुडार रुपीत करूंक तांकां प्रेरण दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें आनी मरये मायेचें
आदर्श जिवीत नियाळून संता भक्तांची आनी महान व्यक्तींची देख घेवन गुणेस्त आनी मानेस्त व्यक्ती जावं म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी आतां विशेष रितीन मागया. सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भुरग्या बारांचेर ती पडोवन दी आनी तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान सदांच रास करून दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 23 तारीख लिमाची सान रोज. इजाबेला दे फोरेज म्हणल्या बाप्तिस्माच्या नांवाची ही सांतीण पेरू देशाचे केंद्र शहर लिमांत दुर्बळ्या पुयर्तो रिकान वडिलांक जल्माली. आर्चबिस्प सान तुबिरियोन तिका 11 वर्सां प्रायर थिरावणी साक्रामेंत दितना तिणें रोजमारी म्हणलें नांव घेतलें. तिची आदर्श सियेनाच्या कातरिना परी तिच्या कुटुंबांत ती एक मागण्याची उपासाची आनी कठीण दंडवणेची जिणी जियेली. रेंद करच्या आनी एम्ब्रॉयडरी कामा मुखांत्र तिणें आपल्या कुटुंबाक आदार दिलो. तिच्या घराच्या फाटल्यान तिणें तिच्या बाचेच्या कुमकेन वताक सुकायिल्ल्या इट्यांनी एक ल्हान कूड बांदलें. दुबळ्या मदें दिसाचे मायमोगाचें कामां करून रातचे ह्या कुडांत मागणें करतली. फुटिल्ले आरशा कुडके आनी आयदनां घेवन चुरे भरिल्ल्या डब्या वयर थोड्या वेळाचो विशेव ती घेतली. पवित्र साक्रामेंता मुखार जायतो वेळ आराधनांत ती करचितली. दिसपडते कुमगार घेवंक तिच्या कॉन्फेसरान तिका परवानगी दिल्ली. सुमार 1 दशकभर तिच्या कुटुंबांतावन विरोधपण आनी हिणसोणें मेळ्ळ्या उपरांत अखेर एक धार्मीक जावची रोजाची आशा सुफळ जाली. 20 वर्सां प्रायर डॉमिनिकन मेळांत तरबेती जोड नासतना भाग्यवंत मोरयेच्या भयणीच्या मेळाच्या रोजान तिची प्राचिताची जिणी जोडती केली. भोव थोडे खाण ती सेवताली. गळ्याक एक लोंकडाची सरपळी घालतली आनी तिच्या केंसा भितर लोंकडाचो एक कुरो तिणें तोपून दवरलो. जायत्या संदर्भांनी आमच्या सोम्यान आपणाकच तिका उगडापो केल्लो. निस्करपण आनी भावार्थांत तिरासणे विरोध येवच्या ताळण्याचेर ती जैत व्हरतना जायत्या संतोष आनी समाधानाच्या आध्यात्मीक अनुभवांत ती बुडोवन आसतली. तिचे भोंवतणी तिणें पळयल्ल्या बॉम्ब्या आराधना आनी हेर पातकां खातीर आनी पुलगत्रींत कश्टोंच्या आत्म्या खातीर ती आपल्यो सर्व दंडवण्यो सोम्याक भेटोवन दितली. सोम्याच्या हातान जैत ताकडी हांवें देखली ती म्हणटा आनी भोव जोगासाणेन आपली मोगाळ आशिर्वादा आत्म्या मदें वांटली. सर्गीच्या राजाच्या ताकडेंत कुरपा आनी संकश्टांक समान जावन आसा. जर आमच्या कुर्साची जडाय मेशचे ताकडे विशांत एकलो जाणा तर कुर्साचे जडाय विशांत तो दुर्संचो ना. 30 आनी 1 वर्सां प्रायर 1617 वर्सा ऑगस्टाच्या 24 तारखेर ती मरण पावली. तिच्या मरणा उपरांत जायती अजापां जाली. पापा क्लेमेंट IXान 1668 मार्च 12 तारखेर तिका भाग्यवंतपणाक उबारली आनी क्लेमेंट IXान 1617 आनी 1 एप्रील 12 तारखेर तिका सांतीण म्हूण परगटली. अमेरिकान जल्मल्ली पयली सांतीण जावन ती पावली. तिका लातीन अमेरिकाचे आनी फिलिपायनाची पात्रोन म्हूण पाचारली. विरोधपण आमकां कुर्साच्या मुळांत हाडटा आनी खुरीस आमकां सर्गीच्या दारवाट्याक पावयता. सान जुआंव मरी वियान्नी. ये भाग्यवंता सुजे देव मायेच्या पोती सर्गींच्या सोबीत फुला पदवेदार शेरोती
जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका ये भाग्यवंता जुजे क्रिस्ताक पोसक्या बापा रक्तान ताच्या सोडयल्या जातूं बापय भोगता जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका ये भाग्यवंता जुजे देव कुटुंबाच्या धन्या विसनार देणी बेसावा वांटून धाड तूं आमकां जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका जुजे बापा पावतो म्हाका मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी